प्रितीच्या भाव-भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 7वा विसवूर, वोड 36 ते 39 पर्यंत. John chapter 7 verses 37 to 39. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पोरबेच्या निमाण्या आणि दोबाजीक दिसा उबो रावून जेजून आड्डून म्हळें, कोणाक जोर ताण लागल्या ताणी मोजेशी येवचें आणि मोजेर भावार ठेवता ताणी पिवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो जोरी घोसघोशीत व्हांवतल्यो. जी कोण जेजूचेर भावार ठेवतो आसली तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें. जेजून अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो देखून आत्मो अजून दिवंक नासलो. त्या लोकां मदें फूट. प्रितीच्या भाव-भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां हातूंत जेजू आयज कसली शिकवण दिता. जीं उतरां आयच्या शिवर्तमानान उलयला तीं उतरां उलयलां तो खुर्सार वेचे आदीं, तो आमचें मरण मरच्या आदीं, तो आमची सरवण करचे पयलीं. आनी भाव भयणींनो, आयज तो कितें म्हणटा आमकां आयच्या शिवर्तमानान? तो म्हणटा, कोणाक जोर ताण लागल्या ताणी म्हजेशी येवचें आनी म्हजेर भावार ठेवता ताणी पिवचें. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजून हीं उतरां तो उलयलो, तो म्हणटालो कोणाक जोर ताण लागल्या ताणी म्हजेशी येवचें आनी म्हजेर भावार ठेवता ताणी पिवचें. भाव भयणींनो, हीं उतरां आमी आयकत जाल्यार आमी जाणो ह्या संवसारान आमी केन्ना आमकां ताण लागत जाल्यार आमी उदक पियेता, आमी कितें थंडशें पियेता, आमी कितें च्या घेता, कॉफी घेता, आमी आमची ताण काडपाक आमी कितें तरी पियेता. पूण आयच्या शिवर्तमानान जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, कोणाक जोर ताण लागल्या ताणी म्हजेशी येवचें आनी म्हजेर भावार ठेवता ताणी पिवचें. म्हणजे भाव भयणींनो, हीं उतरां जेजूची आमकां समजून येवचे खातीर आमी ही फकत आमची कुडीची कितें म्हणटा ती गरज आहा ती आमी पळोवंक नाका. आमकां जाय पळोवपाक आमच्या आत्म्याची गरज. आनी भाव भयणींनो, आत्म्याची गरज कित्याक? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार ठेवता तेन्ना कितें घडटा? आमी एक नवी रचना जाता. जें जेजून घडलां आमचे पासून खुर्सार, तो आमचे पासून मेलो. ताणें आमची सगळीं पातकां घेतली, आमचे सगळे शिराप घेतले, आमची सगळीं लॉस घेतली, आमचे सगळें नाकारपण घेतलें, आमची गरीबकाय घेतली, आमचे शिराप घेतले. जें आमकां फावो जावंक जालें आमच्या पातकां पासून तें तो भोगलो आनी आमकां आतां इफेंट बंद करून आमकां स्वर्ग उक्तो केलो. म्हणटच आमी जेन्ना जेजूचेर भावार धरता भाव भयणींनो, आमी एक नवी रचना जाता आनी तेजे उपरांत देव आमकां पवित्र आत्मो दिता. कित्याक जीं उतरां जेजू आयज आमकां शिवर्तमानान उलयता, तीं उतरां उलयलो तो मरच्या आदीं. आनी ताणें कितें म्हणलेलें? तो म्हणटालो ह्या 38 ओडीन म्हणटा, आनी म्हजेर भावार ठेवता ताणी पिवचें. तेजे उपरांत पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, ताचेर भितरल्यो जिव्यो उदकाच्यो जोरी घसघशीत व्हांवतल्यो. ताचे भितर जिव्यो उदकाच्यो जोरी घसघशीत व्हांवतल्यो. भाव भयणींनो, आमी जाणो की जीं कोण जेजूचेर भावार दवरतात तांकां आत्मो आसा, तांकां आत्मो मेवता. हीं उतरां जी जेजून उलयलो, तीं उतरां उलयलो तो आपूण खुर्सार वेच्या आदीं, तो पुनर्जीवन जावन स्वर्गार वेच्या आदीं. कित्याक ताणें सांगलेलें आपल्या शितान की जेन्ना तो मरतलो आनी तो आतां सगळींच्या बाबा कडेन वेतलो, तो पवित्र आत्मो धाडटलो. आयज भाव भयणींनो, इग्रोज मात
ही परब करता पवित्र आत्म्याची. म्हणटच पवित्र आत्मा कोण? आमी स्वर्गीचे बापाचे कोडे मागणे करता, आमी जेजू कोडे मागणे करता, पूण आमी केन्नाच पवित्र आत्म्याक कसलोच वालोर दिवंक ना, कसलोच एके भाशेन जागो आमच्या जिवितांत दिवंक ना. कित्याक गाय? कित्याक आमकां समजूंक ना कोण पवित्र आत्मा तो. तर भाव भयणीनो, आतां आमी जेन्ना नव्या कराराची भुरगीं म्हणटा आमी खरेंच भावार्थी म्हणटा, आमकां गरज सजमणी मेळपाक पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्मा कोण? पवित्र आत्मा जावन आसा देव, स्वर्गीचो बाप, जेजू आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक देव तीन नांवांनी, म्हणजे 3 persons in one God. आनी भाव भयणीनो, हाचो अर्थ कितें? जेन्ना जेजून आमकां सांगलें की तो आमकां केन्नाच एकसुरो सोडचो ना, तो आमकां एकटो सोडचो ना, तो पवित्र आत्मा धाडटलो, ताणें आपूण पोत्तून स्वर्गार वयच्या उपरांत ताणें पवित्र आत्मा धाडलो. आनी आतां भाव भयणीनो, आमकां गरज जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. तर आमकां पवित्र आत्मा मेळचे खातीर आमकां गरज एक नवी रचना जावपाक, आमकां गरज जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरे भाशेन जेजूचेर भावार्थ, हांव म्हणना की आमी धर्म करूंक जाय, आमी खूब वस्तू कऱ्यो, मागणे हें तें, आमकां जाय गरज भावार्थ दवरपाक. आनी भावार्थ दवरपाक म्हणजे कितें? जें जेजून घडलां आमचे पासून खुर्सार, ताणें आपलें रगत वारयलें, ताणें आमची सगळी पातकां केली, जे वस्तू खुर्सार घडल्यो ताजेर आमी जेन्ना भावार्थ दवरता, आनी आतां आमी आमचे तोंड उक्तें करून आमी म्हणटा जेजूक आर्गां दिता, वाखाण दिता, दिनवास दिता. आतां आमी एक नवी रचना जाता. आमी एक नवी रचना जातकूच आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. म्हणजे भाव भयणीनो, आतां आमचो आत्मो न्हय, पयलो आमचो आत्मो आसलो, मेलोलो आत्मो, पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता, तेन्ना आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. पयलींची जुवांची 14-20 वोड 17 म्हणटा, आमी ताचेच भाशेन आसा, पूण आमी ताचेच भाशेन खिचून आसा, आमच्या आत्म्यान आसा. म्हणटच आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाल्या उपरांत आतां आमकां बातीज मेवता, पवित्र आत्म्याचो बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट. आनी पवित्र आत्मो आतां आमचे भितर रावपाक येता, आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान हो संबंद देवाशी धरूंक जाता. आतां आमचो संबंद घट जायत जाता. आतां पवित्र आत्मा आमकां देवाचें उतर शिकयता, देवाचें उतर सोंपें करता, ताची सजमणी दिता. आनी आतां आमकां पवित्र आत्म्या उदेशीन आमच्यान तें देवाचें उतर करूंक जाता, पाडूंक जाता. आनी तेजे उपरांत जेजू आयज कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, ताचे भितरल्यो जिव्यो उदकाच्यो झरी घसघशीत व्हांवतल्यो. ह्यो कसल्यो घसघशीत झरी? हें जावन आसा देवाची जाणवाय, सगळें देवाचें बरें तें कशें व्हांवतलें भाव भयणीनो? जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा, आमी पवित्र आत्म्या उदेशीन देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराची सजमणी घेता, देवाचें उतर सजमणी घेवन आमी तें उतर पाळटा. आतां जेन्ना आमी पाळटा, आमकां ती सजमणी मेळटा. आतां आमच्यांनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिकोवंक जाता, दुसऱ्यांक सजमणी दिवंक जाता. आतां ह्यो उदकाच्यो झरी म्हणटात त्यो भाशेन ही देवाची जाणवाय घसघशीत व्हांवता, सगल्यांक मेवता. आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट करता, आमकां सजमणी दिता. आतां लोक देवा कडेन येता, जेजू कडेन येता, पवित्र आत्म्याचें जिवीत जियेता. आनी आतां आमी खेरीत भाशेन खरे भाशेन एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक पावता. तर भाव भयणीनो, गरज आमकां पवित्र आत्म्याची. आयज जेन्ना आमी परब करता, आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करुया. आमी आजून पासून आमकां सजमणी ना जाल्यार आमी पयलीं आमी जेजूचेर भावार्थ दवरल्या, कितें ताणें घडलें आमचे पासून खुर्सार, आमचें मरण तो मेलो, आपलें रगत वारयलें, तें आमी भावार्थ दवरुया. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी खरेपणी आमी आमचें तोंड उक्तें करून ताका दिनवास, वाखाणणी, आर्गां दिता, आतां आमी एक नवी रचना जावन तेजे उपरांत आमकां पवित्र आत्मा मेवता. पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आयज ह्या परबेच्या दिसा, पवित्र आत्म्याच्या परबेच्या दिसा आमी आयज हे पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करुया. आमी सगल्यो आमच्यो गरजो पवित्र आत्म्या कडेन घालुया. आमी पवित्र आत्म्याक सांगुया, पवित्र आत्म्या म्हाका देवाचें उतर शिकय, सोंपें कर. आनी तो आमकां, तो सदांच विस्वाशी, तो आमकां शिकयतलो, सोंपें करतलो. आनी आमी आतां देवाचें उतर पाळटल्यांव आनी खरीत भाशेन एक क्रिस्ती जिवीत जियेतल्यांव आनी जैतिवंत जिवीत जियेतल्यांव. आनी तेजे उपरांत ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी फुडें सरतल्यांव. आयज भाव भयणीनो, ह्या पवित्र आत्म्याच्या परबेच्या दिसा हेंच आमी करुया. आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितान, आमच्या फामिलीन, आमच्या एक एकल्या तोडीर एक खरीत भाशेन ताका वालोर दिवन, ताका एक
आमच्या जिवितान जागो दिवन एक पयलो जागो दिवन आमचें जिवीत आयजतान आमी सारुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.